bobat mana sumechanangano ergadian tinvasuya devaksa lokano suntosan bokal prithvi somyachi karseva tache somoye ulasa gita manatacha suntosachi bobat mana somechanangano ergadiativasuya devaksa lokano. मगळ भवनो आणि बहिणीनो, पासगंगाळच्या तिसऱ्या आयताराच्या या संदर्भात मिसेचे बलिदान पेटोवच्याक ह्या माध्यम मुखार आमी आयतीं जाल्या. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान पेटोवचें भाग आमकां नांतरी आमच्याच घरांनी आमच्याच ह्या सुवातेनी हे मिसाचें बलिदान माध्यम मुखांतर पेटोवचें भाग फोव केल्ल्या देवाक अर्गां दिवया. आनी हे मिसाचें बलिदान पेटयतना अख्ख्या संवसाराचो उडास काडया. अख्ख्या संवसाराक आमच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पण दिवया. मरेकार विस्तारलेल्या कोरोना पिडेतावन आम्हा समेस्तांक सुडका सोडवून लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. संगतास आमच्या कुटुंबाच्या सण्याचो उडास काडया. परगांवांत थंयसर हांगासर आसात आमच्या कुटुंबाचे संदे आमच्या मोगाचे, तांकां जेजू क्रिस्त आशिर्वादांनी भरून दी, राखून सांबाळून दी आनी तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण आमी मागया. सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्याक आमच्या जिविताक सुम्याच्या पांयांतळा समर्पिताना ह्या मरेकार पिडेंतले मरेकार संकटांतले आमकां निवारण दी म्हूण विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. हे मिसाचें बलिदान तुम्हा समेस्तांच्या गरजां खातीर अख्ख्या संवसाराच्या पवित्र सभेच्या गरजां खातीर भेटोवचें जावन आसा. हे मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन वांटिल्ली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. विस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बरवसो सांडलेल्या जिवितांत जेजू एक नवो बरवसो दिता. एमोसाच्या वाटेर आसलेले सीस संवसारी जिवितांत जायतीं स्वप्नां पळोवन आसले, पूण जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर ती सगळीं स्वप्नां ती निसांतन जालीं. दिदस्पूर ते जाले, बेजारान ते भरले आनी अशें आपल्या मायंगावाक फाटी बायसरून गेले. तांणी आशिल्लीं स्वप्नां ते म्हणूंक लागले व्यर्थच व्यर्थ, सगळ्यां व्यर्थ, पडिल्लीं स्वप्नां व्यर्थ, आशिल्लें जिवीत व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ म्हणाले. पण असले संदिग्ध परिस्थितींत जेजू तांच्या संगता पैन करता. बरोवसो सांडलेल्या बरोवचें एक वर्तें काम तो करता आनी अशें परत तांकां बरोवसाच्या जिविताक पायता. हें जावन आसा एमोसाच्या वाटेचें घडीत. आमच्या जिवितांत ही असले संकश्ट येताना, असली करगां येताना आमी चिंता मनशा जिवीत व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ, काम व्यर्थ, आस्त व्यर्थ, कुटुंब व्यर्थ, जोडलेलें सगळें व्यर्थ म्हूण आमकां भोगता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक कश्टा उपरांत जैत आसा म्हणलें सत जेजू आमकां दाखोवन दिता. ते जैता कुशीन आमी सोमकोया, ते जैता कुशीन आमी चलया आनी खंडीत सोमी आमकां जैत येवन करतलो असली चिंता मतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान पेटया आनी आमच्या जिवितांत जै सोडच्याक सोम्याचो आदार मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. नितळ काळ समान पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां सामी तयार करया. कळसांत दुख धरून बक्षाणे मागतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय.
क्रिस्ता काकुळकर Krista kakutkar. आमचे गती विनंती करच्यातून देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर Sumya kakutkar. सर्व पदवेदा देव आमचे काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. Amen. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोंड बाबा पासो आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एगडी बरदोळे तांब्या आमचे सगळे कुटुंब आमचे जिवीत कोरोना व्हायरसावर उपसरली सगळी पिड्या चिडा कस्तो जालो संसार सगळो समया समर्पण दिवया अख्ख्या संसारापासून मागया. देवा आमच्या मोगाळ प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुता खत नातलेल्या शेळयेच्या अमोलीक रक्तान आमकां पातकांतले सोडवंक आनी ताच्या पुन्हा जिवंतपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणवायन आनी मोगान तुवें थारयलें. हो आमचो पुनः जिवन जाल्लो सोडवंदार आजुनी आमच्या मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विश्वासी सांगाती जावन तुजे जाणवायेच्या गुटाची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवासी काळजान आमी वळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान कान दिवं आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता बावार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदाची इकराच्या पुस्तकांतले वाचा. पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, तुजे भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशानो, म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमच्या मदें धाडिल्लो मनीस, हाका रुजवात जावन देवान ताच्या मारिफात तुमच्या मुखार केल्ली ती आश्चर्या विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या हातीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनुभवार्थ्या करना खुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवन तुटयला, कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. ताच्या विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो, तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हलचो ना. ह्या पसत म्हजे काळी संतोसला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता.
आनी म्हजी कूड ही बरवशान जियेतली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसूंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्यात. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मरण पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताजो फोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमाणार केल्ली बसावणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताचे कुडींत कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेच प्रकट केले. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांचो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताचो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयलो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. सर्वेस्परा लागीं म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवणपण. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्या हातान आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्परा हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उजवाडाक हाडटा. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उदेशी आसा तर हांव केदीन सालचो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सा पेद्रोन पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, तांच्या करण्या प्रमाणे हरेकल्यांची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतीन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देंवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनांतल्या सालींतले तुमकां सोडयलेल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलेले रुप्यान वा भांगर वा नाश जातल्या महालान न्हय, बगार आयबीन आनी कातावीन शेलयांच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संवसाराचे स्थापन आदींच देवान ताका विसलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडाप केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिपात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. Hallelujah, săgli gavia, somia căsia. Hallelujah, săgli gavia, somia căsia. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां
विवारून सांग. तू आमचे लागी उलयताना आमची काळजां पेटशींक. Alleluia, सगळी गाव्या सोम्याक सिया. Alleluia, सगळी गाव्या सोम्याक सिया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. भाग्यवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या आयतारा दिसा तांच्या मदले 2 जण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडल्ल्या सर्व संगते विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसले संगते विशान उलोवन तर्क करून आसात? तर ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजालेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परके कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? ताणें जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवचे आर्दन दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो हो वच्चो म्हणून ताका आमी बरोबर वचून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. तो उजवाडच्या आदीं समाधी सर्सेन गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना तो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देव देव दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्सेन गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून नातल्ले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मानूंक कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षा आदीं ही सगळी सोसची गरज आसली न्ही. उपरांत मैजेतावन सुरू करना सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तके आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे संगता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदुआं तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपयस जालो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुजालेमा फाटीं गेले. ते 11 जण आनी ताचे सवे हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी कोरोसो जिवन जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तो वळख वाटेर आपणाक घडले संगते विशान आनी उंडो मोडटना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दी म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो, एमावसाच्या वाटेचे घडीत बरवर्साचे घडीत मनशांत कांय दुबाव ना.
एम्माउसाच्या वाटेची सीस ताच्या सगळ्या जिवितांत वरती स्वप्नां पळोवन ते आसले. कसली ती वरती स्वप्नां? ती स्वप्नां संवसारी चिंतपाची स्वप्नां जावन आसली. संवसारी जिवितांत जेजूच्या परगट मिसां वेळार विविध संदर्भांनी विविध जाग्यांनी जेजून थोड्यांक आपोवणें दिलें आनी थोड्या सिसांक नेमले आनी तांतल्या 12 जाणांक ताणें विसून काडले आनी ताच्या मोगाचे आनी आप्त सीस जावन ताणें विसले. आनी ह्या 12 जाणां सिसांनी जेजू विशां जायतीं स्वप्नां पळयलीं. जेजूची ती पदवी, जेजूचे ते एक नांव, जेजूची ती एक सकत आनी जेजूची ती एक महिमेची कृत्यां पळोवन ते विस्मीत पावुल्ले. भुकेल्ल्यांक जेवण, पिडेस्तांक बरी भलायकी, देवसारांतावन सुडका सोडवण, मेलेल्ल्यांक जिवीत, पातक्यांक बोगसाणें आनी देवाच्या उतराची खरी समजणी हे सोम्यान दिल्लें पळोवन हे सीस अजाप पावताले. आनी जायतो लोक म्हणटालो ही पदवी ताका खंय तावन आयली, हो अधिकार सैतानाक फर्मावसो अधिकार ताका खंय तावन लाभलो. हे असर ह्या विस्मितां पळोवन हो निजायकी देवाचो पूत सोडवंदार आमच्या मदें आयला. आनी थोड्यांनी ताका म्हणलें आसा ही जाणवाय ताका खंय तावन आयली, तसो बापूय जुजे सुतारी न्हयवे, ताचे भाव भयणी आमच्या मदें आसात न्हयवे, खंय तावन ही पदवी, खंय तावन महिमा. आनी असले अजापां पळयल्लो लोक जेजू फाटल्यान हारी हारीन येतालो. जेजूक जेवंक सोडिनातलो, खावंक सोडिनातलो, जेजूक न्हिदोंक सोडिनातलो. आनी हे पळयल्ले सगळे सीस ते संतोषपरी जाताले, फुलताले. कित्याक म्हळ्यार हो एकलो मनीस आमच्या मदें आसा, तो उत्तम मनीस जावन पावतलो, अदीक नवार्दीक जावन पावतलो आनी व्हडल्या उंचासनार तो बसतलो. ताची पदवी व्हड आसतली आनी त्या पदवेंत आमी भागीदार जाताले हांव. आनी ताच्या उंचासनाक आमकां जागो मेळटलो म्हणली स्वप्नां ते चिंतून आसले. कांय थोडे चिंताले कोण ना, हो एक चक्रवर्ती जातलो, सुदैवांक मात्र न्ही आख्ख्या संवसार राजवडकी चलयतलो चक्रवर्ती जातलो. रोमागाराच्या चक्रवर्तीक रोमाच्या चक्रवर्तीक चलवयतलो आनी त्या जाग्यार तो पाठार बसतलो आनी त्या सगळ्या रोमी अधिपतींत आपूण व्हडले व्हडले हुद्देदार जावन आसतले हांव आनी आपणाक ही व्हडली व्हडली मंत्री पदवी मेळटली म्हण कांय चिंतून आसले कोण ना. देखून असले संगती ते घरा वचून सांगलेल्या वेळार तांच्या आवय बापूय प्रेरीत जातालीं कोण ना. देखून एक आवय आपल्या दोगां पुतांक जेजूच्या सिसांक जेजू लागीं आपूण हाडून म्हणटा, तूं म्हाका सांग, म्हजे 2 जाण पूत तुजो पाटलाव करनासात, तूं म्हाका सांग, तूं महिमेक येताना, तूं महिमेक चडताना, त्या पदवेक तूं चडताना कोणाक तुज्या उजव्याक कोणाक तुज्या दाव्याक बसयतलो म्हणून तूं म्हाका सांग म्हणून ती सांगता. तिणें चिंतिल्लें जेजू एक संवसारी पदवी गावन येता, जेजू एक संवसारी राज्य गावन बांदतलो, तो एक चक्रवर्ती जातलो. देखून ह्या संदर्भार तसो उजव्याक आनी ताच्या दाव्याक कोणाक बसयतलो म्हणले एक ते आतुरायाचे सवाल ती विचारतना जेजून म्हणलें आसा, म्हज्या उजव्याक आनी म्हज्या दाव्याक कोणें बसचें तो थारावचो अधिकार म्हाका ना. कित्याक जेजून म्हणलें आसा, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्ल्यार हांव येदोळसो देवाच्या रायांक चलवयतो, हांव येदोळसो चक्रवर्तीक चलवयतो, रोमी चक्रवर्तीक, पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. आनी सर्गीचें राज्य म्हज्या बापाचें आनी त्या राज्यांत कोणें उजव्या कोणें दाव्या बसचो अधिकार सांगचो अधिकार तो म्हाका ना. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण असली जाप तांकां समाधान करूंक शकली ना. जेजूची असर ह्या जेजूची विस्मितां पळोवन, जेजूची महात्कार्यां पळोवन, जेजून 3 दीस कुसोन गेल्ल्या मनशाक लाजराक जिवंत केल्लें पळोवन, नाईम गांवांत त्या विधवीच्या पुताक जिवंत केल्लें पळोवन, जायराच्या दुवेक जिवंत केल्लें पळोवन ते विस्मीत पावुल्ले, ते संतोषपरी जाल्ले. ते एका रितीच्या स्वप्नाच्या जिवितांत जिवन आसले. जेजू ताबर पर्वतार रुपांतर जाताना ते दृश्य, ते वैभव पळोवन पेद्रू जुआवन जाकोब इतले संतोषान भरले की ते म्हणाले,
आमी हांगाच रावल्यार भोव बरें आमी 3 तंबू मारया एक एलियाक एक मोइजेक आनी एक आमकां वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो असल्या चिंतपार आसल्या त्या दिसांक निमाणो शुक्रार जावं पावलो कठोर शुक्रार कराळ शुक्रार निमाणो शुक्रार जावं पावलो तांच्या जिविताची स्वप्नां कोसळून घाल्लो शुक्रार निमाणो शुक्रार जावं पावलो तांणी पळयल्ली स्वप्नां पिड्ड्यार पीड केल्लो तो शुक्रार देखून जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत सगळीं तांची स्वप्नां पिड्ड्यार जालीं वय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जायतीं स्वप्नां आमी पळोवन आसा आपूण बरें शिकय जाय बरे मार्क्स काडी जाय बरे हांवें नीट एग्जाम बरें जाय बरें करून मेडिकल कॉलेज आपणाय जाय हांवें डॉक्टर जाय हांवें मागीर MD करी जाय सर्जन जाय व्हडलो नांवार्थीक जाय म्हणून जायतीं स्वप्नां पळोवन आसलेल्या म्हाका जर तर असले मारेकार संक स्थितींत जर तर नीटांत म्हाका उणें रँक मेळत जाल्यार तर PUCच्या एग्जामांत हांव फेल जायन तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांवें चिंतलीं पळयलीं स्वप्नां पिड्ड्यार पाड जालीं चिप्पट चोर जालीं असल्या संदर्भार हांवें कितें करचें म्हणलें म्हाका कळना असलीच परिस्थिती जावंक पावली ह्या सिसांची देखून एम्मावसाच्या हळ्ळेंतले 2 जाण सीस आशिल्ले आनी ते आपल्या माय गांवाक फाटीं सरले ते म्हणाले व्यर्थ सगळे व्यर्थ फाटल्या 3 वर्सां तावन ह्या मनशाच्या फाटल्यान धांवल्ले व्यर्थ फाटल्या 3 वर्सां तावन ह्या मनशान केल्ली अजापां पळोवन कुशेन ताळयो पेटयल्ल्यो व्यर्थ फाटल्या 3 वर्सां तावन ह्या मनशाची महिमा ह्या मनशाची पदवी पळोवन आशिल्ली स्वप्नां व्यर्थ पळयल्लें ते राज्य व्यर्थ म्हण तांकां भोगलें जेरुजालेमा जैतेवन प्रवेश करतना कशे लोकांनी आपली वस्त्रां आंगवस्त्रां मार्गाचेर रस्त्यार अंथुळ्ळीं आनी ओलिव्यो ताळयो घेवन सोम्याक तांणी जयकार केलो स्वागत केलो तांणी चिंतलें आज सोम्याक राई म्हण मागतले पूण तांणी पळयल्लीं स्वप्नां तशें जावंक ना ती चिप्पट चोर जाली कुर्सार ताका नालिसायाचें मरण फावो जालें आनी हें पळयल्लें ते देदोस्पोर जालें पिसांतूर जालें आनी बियान आखांतून आपल्या गांवाक पळून गेले असले संदिग्ध दुखेस्त परिस्थितींत बरोवसो सांडिल्ल्या परिस्थितींत थंयसर ते बेजारान आपली बोगणां आशार पाशार करून वता आसतना तांचे मदेगांत भितर रिगता जेजू तांच्या सांगाता मेळटा जेजू आनी जेजू तांकां एक सवाल करता तुमी कोणा विशांत उलोवन आसात कोणा विशांत ताका कितें जालें आनी तवळ ते म्हणटात जेरुजालेमाच्या देवळाक आयले यात्रिका पैकी तूं एक परकी गे कितें थंयसर घडिल्लें घडी तुका कळीत ना म्हणून जेजू विशांत ते सांगतना जेजू तांकां थोडी म्हायती दिता पोरण्या सोल्ल्यांत देवान प्रवादे मुखांतर कळीत केल्ली गडिता तो हर एक विवारून सांगतना देवाच्या दुतान संवसारा येवंक आशिल्ले देवाच्या पुतान संवसारा येवंक आशिल्ले ताणें कश्ट मरण सोसूंक आशिल्लें ताणें पुनर्जीवन जावंक आशिल्लें आनी ताणें आपली महिमा ताची पदवी सर्गेच्या राजान स्थापन करूंक आशिल्ली म्हणलें सत उतरांनी तो विवारून सांगतना तांकां जेजून केल्ल्या त्या अजापांचो जेजून उलयल्ल्या त्या उतरांचो जेजून सांगलेल्या त्या सांगण्याचो अर्थ समजलो जेजून जाल्ल्या रुपांतराचो अर्थ समजलो तांची काळजां संतोशान बदलली ते चिंतून आशिल्ले फकत संवसारी जिविताच्या तात्कालीक जिविताची स्वप्नां पळोवन आशिल्ले ते आतां शाश्वत जिविताची स्वप्नां जारी जाली न्हय म्हणल्या त्या उंबराक येवन पावले त्या संतोशाक येवन पावले त्या एका संभ्रमाक येवन पावले वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया एका रितीचो नवो हुरूप तांचे मदीं भितर आयलो बरवसो सांडलेल्या त्या जिवितांत आशा सांडलेल्या त्या जिवितांत निराशी जाल्ल्या त्या काळजा मनांत एक जिविताची झर फुटली एक बरवशाची एक कोंबरो फुटलो आनी एका 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 रितीचो नवें जिवीत थंयसर सुरू जालें आनी अशें ते एका रितीचो संतोश आपणावंक शकतना थंयसर काळोख जालो बळ्या काळोख जालो आनी हे काळोख
म्हळ्यार आकांताची एक सुवात, काळोख म्हळ्यार एका रितीच्या अंधकाराचो एक सुवात. असल्या संदर्भार जेजू तांचे तान पयस वचूंक येताना ते म्हणटात, तूं वचनाका, तूं आमच्या सांगात रावल्यार आमकां धैर्य मेळटा, तूं आमच्या सांगात रावल्यार आमकां एक बरवसो आसा, तूं आमच्या सांगात रावल्यार आमची काळजां आनी मनां दादोसकायेन भरतात, देखून आमकां ह्या दुखांत रावंक नाका, देखून तूं आमच्या सांगात राव. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सत हर एक मनशाने समजूंक जाय. जर तर आमच्या घरांनी मोर्न येताना, आमच्या घरांनी कश्ट येताना, जर तर आमकां बरवसो दिवचे मनीस आसा जाल्यार, आमकां पाठिंबो दिवचे मनीस आसा जाल्यार, आमच्या दुखांत वांटेली जावन आमकां बुजवण दिवचें आसा जाल्यार आमी तांकां म्हणटा, तूं आमच्या सांगात राव, थोडे दीस राव, ह्या दुखांतले फाटीं परतता पर्यंत, ह्या नासमाधानांतले संतोशाक येता पर्यंत तूं आमच्या सांगात राव म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक एक नवो बरवसो ताचे तान आमकां मेळटा. आनी असलेच घडीत फावो जालें ह्या सिसांक, आनी जेजू तांगेर रावलो. आनी थंयसर ते राती जेवणाक आसतना जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा केल्लें तें घडीत परतून थंयसर केलें. ताणें उंडो मोडलो आनी तांकां समर्पण दिलो, काल्स घेतली, तांकां समर्पण दिली, आनी तवळ तांकां समजलें, ओ जिवंत क्रिस्त आमच्या मदें आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जिवंत क्रिस्ताक पळयल्ले ते कितल्या संतोशान भरले. म्हळ्यार तांच्या संतोशाक ना थड ना गड, ना मीद ना लेख, तसलो संतोश तांच्या जिवितान उपजलो. आनी ह्या संतोशान ते फाटी 7 मैलां धांवन आयले, सिसांक मेळ्ळे, सिसांक ही खबर तांणी सांगली, आनी तांचें जिवीत बदललें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून हेच्या पयल्या वचपान धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याक आपण आयलोलो तो पेद्रो जुदेवाच्या बियान दारान आपूण भितर बसलोलो. जुदेवाच्या बियान जेजूच्या कुर्सा वाट्याच्या वेळार देवाळाचे सपूत घालन त्या मनशाक वळखतना म्हणलो, तो पेद्रो कितलो धैर्यान उबो रावता आनी म्हणटा, मोर्न ताका आपले मुठी भितर धरूंक शकले ना. तुमी ताका जिवेशी मारलो जाल्यार, तुमी ताका नाश केलो जाल्यार मोर्नान ताका मुठी भितर धरूंक शकले ना मोरण, कित्याक तो जैते मंद जालो. म्हणली जेजूची होगळीक तो उसारता, जेजूची पदवी तो उसारता, जेजूची महिमा तो प्रगट करता. कोणाचीच भिरांत ताका ना, कोणाचीच कावजणी ताका ना, कोणाचेच आकांत ताका ना, कित्याक ताचे थंय एक नवें जिवीत, ताचे थंय एक नवें जिवीत, सोम्याचें बरवशाचें जिवीत, प्रेरणाचें जिवीत, आनी ताचे थंय एक एका रितीचें धैर्याचें जिवीत. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून तो फरीच्या वेविशांत, तो शास्त्र्या विशांत, तो जुदे वेविशांत कंत करना, तो कंत करता सोम्या विशांत, आनी तो सोम्या खातीर फुडें सरता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अशेंच म्हणटा, आई बाबीण कतावेण शेळयेच्या, म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान तुमची सोडवण केल्या. कसलीच आयब नातलेली पस्काची शेळी, कसलीच आयब नातलेली कत पाप नातलेली ती अपुट्ट शेळी क्रिस्ताच्या त्या पवित्र रक्तान, त्या शेळयेच्या रक्तान, म्हणजे क्रिस्ताच्या रक्तान तुमची सगळ्यांची सोडवण केल्या. आनी आमी नवी मनशां जावं पावल्यांत, नवी बरवशाची मनशां आमी जावं पावल्या म्हणलें सत तो आमकां उगडापें करता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी थोडे पडी निराशी जाता त्या एम्मोसाच्या वाटेर आसलेल्या सिसां बरी. पळया, कोरोना पिडे वरवीं आख्खो संवसार तो स्तब्ध जाला, बंद पडला. जावं पुरो गल्फांत, जावं पुरो युरोपांत, जावं पुरो अमेरिकांत, जावं पुरो ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंडांत, रशियांत आनी चायनांत वा आनी खंयच्याय संवसारांत स्तब्ध जाला संवसार. आफ्रिकाच्या देशांनी स्तब्ध जाला संवसार. लोक आपल्या आपल्या घरा भितर आसा, भायर येवंक भियेता. जायतो लोक ह्या पिडेक वळख जाला, जायते जण मरण पावल्यात ह्या पिडेच्या आकांतान भियानान. सगळें तटस्थ जाल्ल्या ह्या वक्ता सगळ्यांक एका रितीची कंतीची भुरग्यांची परीक्षा जावंक नात, भुरग्यांची परीक्षा जावंक नात. जायते जाणांची काजारां जावंक जाय आसलीं, रेस्पेराची तारीख दीस वेळ सगळो बूक केल्लो आसा. सगळें जायजें आसलें जावंक ना. जायतीं जाणां नवीं बाळकां पवित्र स्नान घेवंक अत्रेकतात, जावंक ना. जायतीं जाणां पयलो कुंभार घेवंक अत्रेकतात, जावंक ना. जायतीं जाणां जुबल्यो संभ्रम आसले तेय जावंक नात. जायते जाणांक मिसाचें बलिदान भेटोवची आशा आसा,
ती सांगूक ना असली संदिग्ध परिस्थिती आमचे ते उपसल्या व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन हॉटेलां प्रवासोद्यम आनी कितें 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 सगळे बिझनेस सगळे स्तब्ध जाला म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो वाहनां नांत बसां नांत रेलां नांत विमानां नांत दोणी नांत शिप्पां नांत स्टिमरां नांत बोटी नांत असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी एकसुरी जावन आमच्या घरा भितर आसतना आमची थोडी परगांवांत आसात आनी थोडी वाटसुरी आसात थोडी एकली आसात थोडी आकांत आसात थोड्यांक जेवंक खावंक थोड्यांक वखद ना थोड्यांक पयशे नात थोड्यांक संबंध ना असल्या संदिग्ध परिस्थितीर आसच्या आमकां थोडे फावटी असली पिडा एमोसाच्या वाटेर सिसांग हाडलेली निराशायी आमकां हाडटा तर जेजू म्हणटा तुमी भिवची गरज ना तुमी कळवळचे न्ही तुमी कंगल जावचे न्ही तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कळनासतना मागा कित्याक कश्ट ते अंत न्ही कश्टा उपरांत जैत आसा कश्टा उपरांत सोडवण आसा ती अंत देखून कश्ट अंत न्ही हांव कुर्सार मेलो कुर्साचे वळवळे बगले बरा दी कुरीस हांव वयलो म्हज्या मस्तका कांट्याचो मुकुट सणशिलो जरबादारी म्हाका मारले म्हाका विणगो केलो म्हज्या हाताक म्हज्या पांयांक खिळे मारले म्हाका उबो केलो हांव मेलो पूण म्हज्या मरणांत न्ही म्हजे कश्टांत न्ही परत हांव जिवंत जालां जैत हांव जोडलां जैत हांवें जोडलां मरणाक हांवें गिळ सोडलां हे मरणाक खंय आसा तुजें जैत हे मरणाक खंय आसा तुजें खुंस देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू आमकां हे नवो बर वसो कंगल जावचें न्ही कश्टांक देखून तो म्हणटा सो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो कुरीस उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हणजे आपले कश्ट उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी आनी तो म्हणटा नांगर हात धरून फाटी पळयता तो सर्गेच्या राजा योग्य न्ही देखून आमी ह्या संवसारांत आमी येदोळूच आमचें पैन सुरू केलां आनी हें पैन आमी मुंदा सुरू वचोंक आसा पळया एका दर्यांत एक दोण दर्याक कुशीन दर्याक भितर वता आसतना ताका जायती लारांत आनी फुडकर भितर वचोंक आसा जर तर पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या लारांक ती भियेली पाटी येयली जाल्यार बिलकुल ती दर्या भितर वचोंक शकना आपलो मस्तक जोडूंक शकना त्याच मापान आमी येदोळूच आमी आमची दोण घेवन पैण करूंक आमी सुरू केलां लारां वारें वादळ म्हणली पिडा शिडा आमकां येत आमी चंचल जावचे न्ही आमी फाटी पळोवचे न्ही नांगर हात धरून फाटी पळयता सर्गेच्या राजाक योग्य न्ही म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट येवन दीत कितले अनवरां येवन दीत कितलेय बेजार येवन दीत आमी बरवसो सांडचो नाका आमी आमचो भावार्थ सांडचो नाका सोम्याचेर भावार्थ दवरया बरवसो दवरया आनी त्या प्रमाणे आमची जिवीत रुतां करया आनी कश्टांत जय सोडूंक सोम्याचो आदार मागया एमोसाच्या वाटेर सिसांक धैर्य दिल्लो सोमी आमकांय धैर्यान बरोवन दी आमकांय कृपेन बरोवन दी आमकांय सक्तेन बरोवन दी आनी आमचें जिवीत जैताचें करून दी म्हूण मागया आमेन सदमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गानी भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यार विंगर बेसंबवलो अवकार मरी जल्मलो 5 मिनटां ताणें गोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेविलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सर्पद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांनी मरसभर येतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुय सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे भोगसणे कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो हो आमचो भावार्थ आख्ख्या पुय सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता त्याच भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा आमच्या खातीर अख्ख्या संवसारा खातीर पवित्र सभे खातीर सर्वेस्परा देवाच्या पांयांतळ आमी समर्पिया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यात दिल्ल्या सर लोकांक तुझ्या पुताची बरी खबर वळख दिवन तो संसाराचो खरो उजवाड म्हणले सहज परगटूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्राची आदळते सळयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म पडनासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी न्यायनिधीचे राज्य स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक विविध कारणाक लागून भावार सांडून पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजो उजवाड दिवन क्रिस्ताताई आनी पयस सभेताई पाटी येवंक तांची मना परिवर्तन कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या फिरगजेंतल्या समेस्त बेडेस्तान कश्टांत आशिल्ल्यांक तुजी काकूळ दाखय तांणी सर्वांनी जिवितांत भरोस सांडिनासतना संतोषान जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक
आमच्या युवजनांनी आणि भुरग्यांनी तुझ्या थंय आकर्षित जावन सदानितीचे शेगुणांनी बरयले जिवीत जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐकी. हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांक एम्मावसाच्या शिशांक लाभल्लीची दादोसकाय आणि बरवसो मेळोवंक तुझी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बरदोळे तांपी आमचेच कसके गरजो आमच्या आशा आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात सर्गींच्या बापाच्या पांय तळा समर्पिया. अख्खे संवसाराक कोरोना पिडेवरी कश्ट दिल्या संवसाराक मनशा कुळाक सर्गींच्या बापाच्या पांय तळा समर्पिया. आमच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमच्या वावराक आमच्या कश्टी वावटींक सगळे समयाच्या पांय तळा समर्पिया. सर्गींच्या बोमगाळ बाबा तुझ्या मुखार आमी अर्पिल्ली सगळी मागणी तुका आमी समर्पण दिता. तितून येन स्वीकार कर. संवसाराक आधुनीक संवसाराक विशेष करून तुझ्या सुटकेची तुझ्या सोडवणेची गरज आसा तुझ्या काकुळतेची गरज आसा. ह्या मरेकार पिडेंतले कर्गांतले आमकां निवार म्हूण आमी मागता. आमच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमच्या सगळ्या पवित्र सभेक आमच्या अख्ख्या संवसाराक बेगीनच्या मरेकार कर्गांतले निवार म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Kewnajल्या hamkaniko tuझ्या पायात म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उनोगोवांचो मनशा वावरान गेलो प्रितुमे तो दिलो कर तूं उनो आमकां जिविताचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवपा मानतात असले जामून मागाती. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावा सर्वस्पोर मानून घेऊ. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताक तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय पण मरणाच्या घासांत ताका सांडूंक नाय. आमच्या खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय आनी आतां ताचे महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मानात ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गठेन आमचे जिणयेची घडितां भवार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी हेर दिसांची आमची वाट नवे उमदीन सोलोवंक मैपासान आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वहय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्ता त्या बाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो सामसो शरदी जावन तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळभार निरंतरी गायतात तुझे मुखार.
Povit, povit, povin, दरबारांचो सर्वेस पोतू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय जय. मगळ भाव भयणीनो सगळी आमी दिंबी गेल्या भोव पवित्र घडी आमी आतां संभ्रमता आमचें जिवीत आमचे कश्ट नश्ट पिडा शिडा आकांत सगळे सुम्याच्या कुडी रक्ताक ह्या वखदां आमी समर्पण देवया. पवित्र बापा तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जणवायेच्यो आनी प्रितीमोगाच्यो म्हण आमी तुका वाखणटा. मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलोय आनी तुजी आपल्या रसनाराची सेवा करून ताणें सर रचनेचेर राजवडकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा म्हणून ताणें तुजी इश्टगात उगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजे इशीं पावच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शिकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्रात्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आमकां मर्यादान तो जल्मलो. पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तां सोडवणेची बरी खबर ताणें परगटली. तुजें मांडावळ परती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडां आमचे खातीर न्ही पूण आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्रात्म्या पाठयलो. हो पवित्रात्मा वावरत्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपवना आमा मनशांक संपूर्णान पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणी कराराची गुणां करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक. तस पवित्रात्मा ही आमची देणी पवित्र कर म्हणा आनी अशें ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत असलेल्या आपणाचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नातलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी ताणें दाका वयनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. मोगळ बापा आमचे सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान तुजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बाबा तुवें तुज्या पवित्र सभे दिल्ले बलयेचेर तुजी देळे दिश्ट घाल आनी एकाच उंड्यान आनी कालसींत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकच कुडींत मैपासान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सभे एक जिवी बली आमी जावन निर्मी. बाबा जांचे खातीर आमी
आम्ही ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकुळत कर भोव करून तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाची पीटर पौल आमच्या गवळी बापाची पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आणि सगळ्या मनेऱ्यांची तसेच हे भेटवणी करतेल्यांची हांगा आजर आसल्या आणि तुझे सगळे परजेची काकुळत करे तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल शेकींग क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यांत आणि त्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आणि तांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुझ्या सुखांत घे दयाळ बापा ओंकार मरे देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे आणि तुझ्या धर्मदूतां आणि सांजुत्तात देव आणि सर्व भक्तां बराबर आम्हा समेस्तांक तुझ्या भुरग्यांक सर्गींचे सुख जोडूंक फावो कर तुझ्या राज्यांत पातकाच्या आणि मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुझे रस्त्या बराबर आम्ही तुका वाखणूंक फावो कर त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसारा वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेतार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदराची अजनामतीन दवरना आमच्या जिवीत असं बरोवसो नव्यान रुपीत करूंक सोम्यान शिकलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे दाव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडिशेडले आमकां निवार देयकुण्या जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्तचे बरोवच्या नदरेक आमकां तुझे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय इथे राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुझ्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावताची दिश्ट घाल तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे असो मोगल भाव भयणीनो सोम्याची शांती एकामेकांतय भक्तीन आमी ती परगट करया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो इकडे बर्दी मी गेली आमी हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान वर मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली बियान तरतरून बरोवसो सांडून एम्मोसाच्या गांवा पाठी वेतेल्या सिसांक नवो बरोवसो दिल्ली आमच्या कश्टान वरांदी नवो बरोवसो दिवंक आमचे थंय येवंक तयार आसा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भोवना तुज्या सुतरां म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद सेवसो वेळ फाटल्या जायत्या आयतारां हांव आमकां क्रिस्त प्रसाद देहीक रितीनो स्विकार करूंक फावो जावंक ना पूण जाल्यार येमिसाचें बलिदान माध्यम मुखांतर पळोवन आत्मीक रितीन सोम्याक आमचो करून घेवंक एक अवकाश लाभला सोम्या आमच्या संगाता राव म्हणया कशें एमौसाच्या सिसांनी सोम्याक विनंती केली आमच्या संगाता राव सोम्या आमकां धैर्य दी आमकां बोळ दी आमकां सकत दी हे कश्टां अकंतांत बुजवण दी पुरवसो दी म्हणून कशें मागलें तशेंच आमी मागया सोम्या आमच्या संगाता ये आमच्या मुखल्यां रावन आमकां वाट दाखय आमच्या फाटल्यां रावन ह्या कंदाच्या परिस्थितीन आमचें संरक्षण कर
आमच्या बगले रावून आमकां सांगाती आमच्या वयर रावून आमकां निरंतर आशिर्वाद लाभय म्हणून मागया सोम्याक आमचो कर्ण घेवया. सोम्याच्या जीवनाक आमी मुखार सरया ताचे संगी राबुया. सासणीक जिणेचे आमी काण सेव्या नवे जिविता सोडया. ये सोम्या तुये दुर्गोड्या बिराराथे पातका काळोख मोजो दावनाय सदा वाटेन म्हाका सरय. ये सोम्या तुवें दैवी जीवदाता तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखात पावय. एकडी बोरदोळे दंप्या काळजांत आसल्या आमच्या सोम्या जेजूक मतींत आसल्या मनांत आसल्या सगळ्या आमच्या जिवितांत आसल्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां देवया. पिढे शिड्यांतले आमकां ताणें राखून वेळा आमकां ताणें बरो वसो दिला बुजवण दिल्या जैत फाटयलां विविध आशिर्वादांनी भरला आमच्या भुरग्यां बळांक आमच्या कुटुंबादारांक पिडेस्तां प्रायवंतांक सगळ्यांक ताणें आशिर्वाद दिला. सोम्याची स्तुती करया ताका आमी अर्गां देवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वैभव तुजो सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थुया. सर्व बुजवण्याच्या देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा कंदे बरीत आनी निराशी जाल्ल्या सिसांची म्हत्व वाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासोशी केली आनी तांचे बराबर जेवणाक बसून उंडो मोडटाना आपणाची वळख देवन तांकां उतरावर त्या संतोषान आनी शांतीन भरले. असलेली शांती बरवसो आनी संतोष भोव करना ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिला. आतां आमकांय त्यात आमच्या घराचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमच्या वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोष बरवसो वाडोवपी संगाती कर. हे परी तांचे आनी आमचे जिवेत सर्गेच्या आनंदान प्रकाश बरी जावं दी. आयलेले सगळे अनवरां कश्ट ते धैर्यान फुड करूंक बरवशान सोमकोंक आमकां दार दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मंगळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भोव अपुरबायान वांटेली जावन देवाची कृपा सकत जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे खातीर आमी निरंतर मागता आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. आयलेली सगळी मारेकार पिडा बेगीन ती गूण जावं दी. संवसाराक बेगीन सुटका सोडवून लाभून दी म्हूण आमी एकामेका मागया. सरकारान दिल्ले इशारे सरकारान दिल्ले ती सूचना सल्हा आमी बऱ्यान पाळया. सरकाराक आमी सांगात दिवया. अधिकारीन सांगलेलें आयकवया आनी ह्या पिडेंतले बेगीनच जैत जोडूंक एकामेका सांगात आमी देवया. आमच्या एकवटांत ह्या पिडे विरोध जैत जोडूंक ताची कृपा आमी मागया. तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या हर एका कुटुंबा सदस्याचेर मागता. देव तुमकां राखून दी सांबाळून दी बेसवांनी बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. सगळे आमी दिंबेर पडया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी तुमकां शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वळखर हालेलुया हालेलुया.
वत्सा प्रजाचे शीस करा मोगासो संदेश प्रसार करा कलत्या काळजा दुर्बोल जिणे शुभवार्तेक साक्षी जया वत्सा प्रजाचे शीस करा मोगासो संदेश प्रसार करा कलत्या काळजान दुर्बोल जिणे शुभवार्तेक साक्षी जया दाता तुमकां शेतान उजा वावराक तुमी तयार सर्गी बंद्रा शेण्यांक उजा मोगान तुमी वागया वत्सा प्रजाचे शीस करा मोगासो संदेश प्रसार करा कलत्या काळजान दुर्बोल जिणे शुभवार्तेक साक्षी जया मोगार पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन कुर्साचे कुरवेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी